पंचायतीक चढ अधिकार दियात। तशेंच दरेका गांवचो सर्वे करून झरे, तळयो, बायो, शेतां, बागायती, घरां, पारंपारीक वाटो अशा सगळ्या गजालींची नोंद करात। गांवचे गांवपण राखात। हे प्रक्रियेत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत भुरग्यांच्योय आस्पाव करून घेयात। तिसऱ्या वित्त आयोगाचे बसकेत विविध एनजीओंनी मागला। आज वित्त आयोगाची तिसरी बसका जाली। हे बसकेत गाव व्यवस्थापन, कोयर व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्र, उदका स्त्रोत, पारंपारीक वाटो, दोंगर, शेतांची राखण अशा विविध विशयांचेर चर्चा जाली। अर्थ सचिव दौलत हवालदार आणि वाटेकार जाल्ल्या आप वावुरपी संस्थांच्या फुडारपणाखाला ही तिसरी वित्त आयोग बसका जाली। बसकेत विविध विशयांचेर चर्चा जाली। गोंयांतल्या विविध एनजीओंनी बसकेत वांटो घेवन महत्वाच्या विशयांकडेन लक्ष वेधले। सो आम्ही जायते सजेशनां दिले आसा। वन इज इन टर्म्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजेबल, फार्मिंग सेक्टर कशें डिप्लेटेड जालेले आसा, क्लायमेट चेंज पळय आसा ती कितें करपाचें, रिन्युएबल रिसोर्सीस कशें आमी यूज करपा जाय तेजेर एक हें करपाक। सो पंचायतीक आनी ग्रासरूटाचेर आनी पावर दिवपा खातीर आमी ह्या फायनान्स कमिशनाक सांगलेलें आसा। आनी जे पंचायत जे थोडे इनएक्टीव आसा ते कशें हें करपाक, रिवायव करपाक। सो इन ऑल सेक्टर्स ऑल एक्सपर्ट्स हॅव स्पोकन, गिवन सजेशन। So we are hoping that all these suggestions will be accepted and ultimately the government will implement the same. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा क्लायमेट चेंजीन कितले त्रास जाल्ले आसा, कितले आमकां ह्या दिसांनी मार्चान एप्रिलान ह्या पाटी उदक ना, बांय बी सुकलेले। सो कशें रिज्युनेट करचें हे बांय, लेक, वॉटर बॉडीज, प्रोटेक्शन, पोल्युशन हे कशें बंद करपाचें, हे सगळे मल्टिपल सेक्टराचेर आमी उलयलेले आसा। आतां फेलो लँड आसा पळय, जायते फेलो लँड आसा। आयज शेतकार शेतान कित्याक वचना तेजेर चर्चा जाली। सो आमी सांगलें की प्रॉपर सबसिडी, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें आनी लोकल्सांक एनकरेज करचें। तांकां कित्याक त्रास जाता, ग्रासरूटाचेर प्रॉब्लम हें सोल्युशन हाडचें। मिशनरी पळय आसा ती पंचायतीक दिवची, डिपार्टमेंट आसा तो पंचायतीन हाडचो, सबसिडीचो प्रोसिजर आसा तो कमी करचो। अशें करून जायते आमी सजेशन दिलेलें आसा एक्सपर्टांनी। ना कन्क्लुजन म्हळ्यार कितें आमी सांगलें की आयज आमी कितें डिस्कशन केलां तेजे आमची कॉपी दिवची म्हणून तुमी कितें धाडटा तें, कित्याक आमकांय कळपाक जाय। कित्याक जायते इश्यूचेर आमी डिस्कशन केलेलें आसा, फ्रॉम एड्युकेशन टू हेल्थ टू एनवायरमेंट टू डिसेबिलिटीज टू डिस्ट्रक्शन टू पोल्युशन, सगळे सेक्टरान उलयलेले आसा। सो इट्स अ व्हेरी गुड मीटिंग एक्चुअली, बट ओनली थिंग अल्टिमेटली एज ही सेड that whether it will be implemented is a big question mark, and if it is implemented it will be a win-win situation for every Goan. So आमी मागता स्टेट कमिशनराकूय जे पळय तुमी रेकमेंडेशन पळय घालता ते आमकांय फॉरवर्ड करचें, आनी दुसरी पार्टी जाता ते आनी पार्टिसिपेशन जावचें म्हणून मागता। आयज आमी हांगा आयले आनी फायनान्स कमिशन ताचे लागीं डिस्कशन केलें, एंड वी सी discussion about lot of problems, but at the same time we see there are no problems. It is just the absence of idea to find solution. पर आमी गोंयकारां लागीं मागता 18th अनेक सेशन आसतलें। बाब रोलिन मार्टिन्स ही मे हॅव बेटर आयडिया, ताका कॉन्टॅक्ट करचें आनी दुसऱ्याय गोंयकारांनी येवन हातूंत भाग घेवचो अशें आमी मागता। आनी गोंयकार म्हण एकठांय जावन आमचे दर एक गांव राखपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा। आनी ते मार्फत आमी सांगलां स्वप्न गांव जावचो म्हणून एक स्वप्न आसा तें पुराय जातलें जाल्यार टू मेक सेल्फ ऑफ ईच विलेज जाल्यार आमची पंचायत राज गट करपा जाय। पंचायत राज गट करता जाल्यार आमचे सगळे रिसोर्सीस जावं ह्युमन रिसोर्स जावं नॅचरल रिसोर्स हे आमी आमचे नोंद करपा जाय। वी हॅव टू सर्वे मॅप एंड डेटा बेस ऑफ ऑल दीस इन द विलेजीस। आतां पर्यंत आमचे कडेन तें ना, देखून कोणूय येवन खंय बिल्डींग काडटा, खंय रस्ते घालता आनी आमचो गांव काबार जाला, गोंय म्हणून उरोंक ना, इल्लेशें उरलां तें आमी सांबाळपाक आमचे फुडली पिळगी एक संस्था आसा ती सुद्दां व्हडलो आतां प्रयत्न करता। एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर आमी लक्ष घायला आसा, ताका लागून आमी म्हणटा आमी हे प्लॅनिंगांत फायनान्स इंटर्न सांगलां आमच्या गांवची सर्वे काडची, आमचे क्लब्स आसा, आमचे कॉलेजीस आसा, आमचे इन्स्टिट्यूशन आसा, युनिवर्सिटी आसा, ते भुरग्यांक घेवन तांकां मातशें लागीं हाडून गांव सांबाळपाक सर्वे काडून आमचे उतोडी कितले आसा, आमचे झाडां कितले आसा, आमचे बायोडायवर्सिटी रिसोर्स कितले आसा, आमचे दोंगर कितें जाला, आमचे जावं मोनजाती, हे सगळे आमचे सांबाळपाक आमी ह्या भुरग्यांक फुडें घालपाचें नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आहा तितून ह्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाचें हे आमी विचार करता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।